पावलोचें रोमकारांक पत्र. दुबावी मनशाच्या मनशांताय प्रिती मोग. चॅप्टर 14. भावार्थान घोट न्हय तांकां लागीं घेयात, पूण तांच्या खासगी मोतांचे बाबतींत वाड करूं नाकात. कोण कोण आपल्या भावार्था प्रमाणें आपणाच्यान सगळें खावं येता म्हूण समजतात, पूण दुसरीं असक्त तीं फकत शाक भाजी खातात. जीं कोण आपणाच्यान कितेंय खावं येता म्हूण समजतात, तांणी कितेंय खायनात तांची बेपर्वा करची न्हय. तशेंच जीं कोण कितेंय खावंक तयार नात, तांणी कितेंय खातात तांची झडटी करची न्हय. कित्याक देवान हांकां मानून घेतल्यांत, आनी तूं दुसऱ्याच्या चाकरांची झडटी करूंक तूं कोण? तीं उबीं आसात की भूंय पडल्यान तें तांच्याच धोनयान पळोवचें, आनी तीं उबीं रावतलींच कित्याक तांकां उबी दवरूंक सोम्याक पदवी आसा. कोण कोण दिसां मोदें अंतर करतात, दुसरीं सगळे दीस एकाच म्हत्वाचे म्हूण धरतात. जण एकल्यान आपआपली खात्री करून घेवची. दिसां मोदें अंतर करतात तीं सोम्याच्या मानाक तीं अंतर करतात, आनी कितेंय खातात तीं सोम्याच्या मानाक खातात तीं आनी आपूण खातात त्या पासत देवाक दिनवासतात. आमचे भितरलीं कोणूच आपणाचेच खातीर जियेनात, आनी कोणूच आपणाचेच खातीर मरनात. आमी जिवीं आसांव तीं सोम्या खातीर जियेतांव, आनी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या खातीर मरतांव. म्हणटच जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सोम्याचीं. कित्याक क्रिस्त मेलो आनी पुनर्जीवन जालो तो ह्याच पासत. म्हणजे मरून गेल्यान तांचेर तशेंच जिवीं आसात तांचेर ताणें आपलो अधिकार चलोवचे पासत. तर कित्याक म्हूण तूं तुज्या भावाची वा भयणीची झडटी करताय? आमी सगळीं देवाच्या न्याय आसना मुखार उबीं रावतल्यांव. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर सगळीं म्हाका दिंबी मोडटलीं, आनी सगल्यो जिबो देवाक महिमा दितल्यो. म्हणटच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देखून ह्या फुडें आमी एकामेकाची झडटी आनीक करूंक न्हय. परतेंच जाल्यार खंयच्याच भावाचे वा भयणीचे वाटेर आडखल घालून तांकां सोकला उडयना जावंक वा पातकांत पडूंक तांकां सयेक दिना जावंक तुमी थाराव घेवचो. सोम्या जेजूच्या एकचारांत आसून हांव हें सगळें खात्रेन जाणो. कसलीच वस्त आपणापींच मेळ्ळी न्हय, पूण ती मेळ्ळी म्हूण चिंतात त्या मनशांक ती मेळ्ळी. जेवणा खाणा पासत तुज्या भावाक वा भयणीक तूं दुखयताय जाल्यार तूंच प्रिती मोगान चलोनाय. ज्या भावा वा भयणी पासत क्रिस्त मेला, त्या भावाचो वा भयणीचो तुज्या जेवणा खाणाक लागून नास जावंक दिवं नाका. जें कितें बरें म्हूण तुमी धरतात ताचें कोणूच वायट उलोवंक पावूं न्हय. कित्याक देवाचें राज आमच्या जिवितांत खाणा पिण्याचें धरलेलें ना. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान देवाक मानता तें करून आनी सगळ्या मोदें शांती सांबाळून आनी खुशालकाय शिंपडावन की देवाचें राज आमच्या जिवितांत चडटा वाडटा. कित्याक हे रितीन जे क्रिस्ताची सेवा करतात तीं देवाक मानवतात आनी मनशां मोदें बरें नांव जोडटात. म्हणटच शांती वसोवंक आनी एकामेकाक धीर दिवंक पावयता ते वाटेन चलुया. जेवणा खाणाक लागून देवाचें काम पाड करूं नाकात. जेवणा खाणाच्यो सगल्यो वस्तू शुद्ध, खरें, पूण अमकें खावन पेल्याक पातकांत घालताय म्हूण तुका दिसता जाल्यार तें खावन तूं वायट करताय. मांस खायनासतना वा सोरो पियेनासतना वा तुज्या भावाक वा भयणीक पातकांत घालता तें करिनासतना रावल्यार अदीक बरें. जें तूं खात्रेन मानून घेताय तें तुजे भितर देवा मुखार सांबाळ. ज्या कोणाक आपूण करतात तें आपल्या मना प्रमाणें सारकें आसा म्हूण दिसता तीं मनशां भागी. आपूण खातात ताचे विशीं दुबाव धरतात तीं देवा मुखार गुन्यांवकार जातात, कित्याक तांची कोन्नी भावार्थाचे खात्रेचेर दवरलेली ना,
आनी बावाटाचे खात्रीचे धरलोलें ना तें सगळें पातक. देवाचें उतर हें